Bagion Francis Xavierची reliquin besaw जांकां पिकोवणी जाय कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्याचेर जावं भुरग्यांक तरणाट्यांक वाडलेलीं आसा आनी म्हातारीं जाल्लीं आसा तितल्यांकूय ह्या आशिर्वादान पिकोवणी गोठाय आनी बरेपण फाव जावच्याक मागया. त्याच बरोबर कितलींच जाणां अभ्यास करून तरेतरेचो काम सोदतात आनी काम आजून मेळना, भेदभाव चलता आनी ताका लागून ती खूब निराशी जातात. तांचे पासत आमी मागया हें बेसावन तांकां काम मेळ्ळें पुरो म्हणून, आनी जांकां काम मेळ्ळेलें आसा तांकां थंय खूब पाटी थंय रायना तशींच दवरलेलीं आसतात आनी थंयसरूय तांकां खूब त्रास जातात. असल्यांक सगळ्यांची काळजां दारूण जाल्लीं आसात तीं बरी करून तांकां तांच्या कामांत थंय रावंक तांकां हें देणें मेळ्ळें पुरो म्हणून मागया. बाकीचीं जीं आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात ओ काजाराचो दीस मनयतात तांकां आशिर्वाद आनी बेसांव. जीं कोण बुजवण सोदतात मेल्लीं आसलेलीं तांकां लागून तीं खूब कोणती बरी जियेतात तांकां देवान गोठाय दिवची. विधवा जाल्लीं आसा, अनाथ जाल्लीं आसा, ह्या सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद भरपूर मेळ्ळो ह्या बेसांवांतल्यान. आनी बाकीचीं जीं मागणी इंतेसां आसात तीं मनांत दवरात आनी हो आशिर्वादांत आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान गोठाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक ओळू म्हजें ओजें. माथ्यू 11:28-30. बागियोन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जोण आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बाबाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सवे बापाक वाखाणटां आनी सुरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. San Francis Xavier, Wodakura, Radisam Chamogan, Las Lolia, Besangal Saiba, Desaramcha. Gapan tuja besanggal saiba syarar goinca sambalungam ka gapan tuja